नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अंबाजी फातोर्डा सापडलो कुशिल्ल्या अवस्थेंतलो मनशाचो हात, पुलिशेन केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। टायगर रिझर्वा विशीं मंत्र्यांनी करची न्हू लोकांची फटवणूक, पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकाराची मागणी। बेकायदेशीर झोपड्यावेल्यान गाजली विधानसभा, विरेशान मांडिल्लो प्रस्ताव सभापतीन मारलो भायर। महापौरान सोपो घोटाळ्याची बेगोबेग करची चौकशी, नगरसेवक उदय मडकयकाराची मागणी। दुधाच्या उत्पादनात गोंय पडला फाटी, एकूण उत्पादनात 50% उणाव, सांगता आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये। आणि वारकाच्या नुस्तेकारांक मोठ्या प्रमाणात मेळ्ळी सोलर सुंगटां, हंगामाची सुरवात बरी जाल्ल्यान नुस्तेकार दादोशी। आता खबरो विस्तारांत। शेनवारा फातोर्डेच्या अंबाजी वाठारांत कुशल्ल्या अवस्थेंतलो मनशाचो हात सापडलो। ह्या प्रकारा उपरांत ह्या वाठारांत खवदळ पडला। थोड्यावेळांनी ही गजाल पुलिसांचे कानार घाली, फुडलो तपास चालू आसा। फातोर्डे अंबाजी वाठारात एक धक्कादायक घडणूक नजरेक आयली। अंबाजी वाठारांतल्या एक इमारती सकयल पार्किंगेक कुशिल्ल्या अवस्थेत मनशाचो एक हात पडिल्लो। थळाव्यांनी बेगोबेग पुलिशेक कळीत केले। पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। सुबह मैं जाने के टाइम में वो देखा था हाथ, आदमी का हाथ है उधर सामने में कुत्ता था। मैं देखा था, अंकुल के पास जाके मैं पूछा उधर आदमी का हाथ है, देखा। कौन लेके आ रहा था? कुत्ता है, वो सामने में कुत्ता है, किसको लेकिन पता नहीं। और कितना बजे देखा? 8 o'clock। हो हात कोणाचो? तो थंय कसो पावलो? सुनेन हो हात खंयच्यान हाडून थंय उडयलो काय? असे प्रश्न उप्रासल्यात। हो हात चलयेचो आसूं येता असो पोलिसांचो प्राथमीक अंदाज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार। म्हादयचो वाठार व्याघ्र क्षेत्र म्हूण अधिसूचित जालो जाल्यार लोकांक ताचो फटको बसतलो असो चुकीचो संदेश सगळ्या मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी दिवप बंद करचो असो पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार सांगता। म्हादय व्याघ्र क्षेत्र जावचो म्हूण गोवा फाउंडेशनान दाखल केल्ली याचिका गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या निर्णयांत आतां कांयच बदल जावचो ना अशेंय ताणें सांगलें। गोंयचो म्हादयचो वाठार व्याघ्र क्षेत्र जालें जाल्यार तेतूंतल्यान जवळ जवळ 10-15 हजार लोकांक स्थलांतर करपाचें पडटालें। ही पुराय चुकीची म्हायती आसा, कारण ह्या वाठारान आमी राबितो करता, आमचे पुर्वज राबितो करीत येयल्ले आसा। आनी आयज लेगीत जर तुमी त्या वाठारान गेले जाल्यार वांयगणी सारको गांव आसा, किंवा आमचो कडवळ सारको गांव आसा, किंवा काजरेदाटी सारको गांव आसा, ह्या सगळ्या वाठारान आमकां जी लोकसंख्या किंवा घरां पळोवपाक मेळटा, तेंचें वेवस्थीत रित्या पुनर्वसन करपाची पद्दत जी आसा ती आमच्या NTCA कडेन आसा। आनी तेचो अवलंब जर केलो आनी लोकांक जर नांदोडा हांगासर जागा दिली जाल्यार म्हाका दिसता की निश्चितपणान ह्या लोकांचें वेवस्थीतपणान पुनर्वसन जातालें। आनी तुमी जे सांगतात की गोंयचे जे म्हादयचे 31 गांव आसा आनी त्या शिवाय मोले वाठार जो आसा किंवा आमचो महावीर अभयारण्य आसा किंवा खोतिगांव अभयारण्य आसा, लोकांक चुकीची म्हायती दिवं नाकात तुमी। ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीस आनी डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस हांच्या फुडारपणा सकयल जे गोवा फाउंडेशनान ही याचिका दाखल केल्लेली आसा, ती याचिका म्हळ्यार गोंयचें अस्तित्व जावन आसा आनी आमच्या उच्च न्यायालयान जो निर्णय दिल्लेलो आसा तो निर्णय तुम्ही फाल्यां जरी सर्वोच्च न्यायालयान गेलो तरी आयज हांव ह्या
समयाक इंटरनॅशनल टायगर डे दिसा तुमकां सांगूंक सोदता की त्या निर्णयान थोडोसो फरक सोडलो जाल्यार बदल हो जावचो ना. म्हादय वाठार जो आसा तो व्याघ्र क्षेत्र जातलो आनी तेतून कसलोच दुबाव ना. गोंयचो सरकार आतां आमी देशभर जर पळयत खंयचें राज्य सदींच आपलें हित पळयता. हित म्हणजे कितें, आपल्या राज्याचें हित हें पयलें. पूण म्हाका दिसता गोंय हें एकमेव राज्य आसतलें जेणे आपलें केन्नाच हित पळोवना. हें सिद्ध जाता आमचें जें ऑनरेबल हायकोर्टान ज्या वेळार वर्डिक्ट दिलो की टायगर रिजर्व थंय नोटिफाय करचें, म्हणजे ज्या दिसा तुरंत ज्या वेळार सरकार रिएक्ट जालो की आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले. खरें म्हणचे जाल्यार गोंयचें हित सुप्रीम कोर्टान वयच्या पेक्षा हायकोर्टान जें वर्डिक्ट दिलां तेजेरूच मान्य करून जर सरकार उगी रावलो जाल्यार आयज आमचें गोंयचें हित उरतलें आसलें. आमी म्हणटा की जशें मनीस म्हत्वाचे तशी प्रत्येक जनावरां म्हत्वाची. देशाचें आमचें सरकार, भारतीय जनता पक्षाचें सरकार भायरसून चितां हाडटा आनी हांगा सोडटा. कित्याक? कारण हे जनावरां ही अत्यंत म्हत्वाची आनी हांगा उलट जाता. हांगा टायगर काबार करपाक सोदता गोवा गव्हर्मेंट. त्या खातीर आमी हेजो निशेध करपाक जाय. आज प्रत्येक गोंयकारान उठपाची गरज आसा. आज आमी हांगा खास करून ह्या पवित्र स्थानार हांगा खुबशे एक्टिविस्ट हांगा येयल्ले आसा. ते तुमचे समोर आपली जी कितें विचार आसा ते दवरतले. पूण सांगपाक सोदता की सरकार जी मनमानी कारभार करता आज गोंयचे तांकां कितेंच पडोन गेल्लें ना. गोंयचो फॉरेस्ट मिनिस्टर, गोंयचो चीफ मिनिस्टर हेंच्यांनी एक्चुली खरें म्हणचे जाल्यार तुरंत ही जी देवान तांकां सुवर्ण संदी दिल्ली. कारण म्हादय वाचयतलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जी प्रामुख्यान जी गोश्ट जावपाक जाय ती म्हणजे टायगर रिजर्व नोटिफाय जावपाक जाय. ही प्रामुख्यान गोश्ट जावपाक जाय आनी ती आमकां सुप्रीम आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान दिल्लेली आसा ती तेंच्यांनी मान्य करची. शुक्रारा विधानसभेत केस्तांव दे कफुसांव पळोवपाक मेळ्ळे. बेकायदेशीर झोपड्यो, बस्ती आनी हेर लोकवस्तू मोडून उडोवपाची मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान केल्ली. पूण हाचेर विस्तारान चर्चा करपी विरेशाक सभापतीन आडयले आनी मदींच हो थाराव अवैध म्हूण जाहीर केलो. भायलो थळावो हांच्या भितर हो थाराव वाद घालता. देखून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या आड हो थाराव वयता अशें सांगून हो थाराव सभापतीन अवैध थारयलो. कोमिनदादची जागा बेकायदेशीर रितीन पयशे घेवन भायल्यांच्या नांवार जाल्यात असो खुलासो विरेशान हो थाराव भायर पडच्या पयलीं केल्लो. जेन्ना विरेशान कांय बस्तींची नांवां घेतली तेन्ना कांय आमदार आनी मंत्र्यांक मिरसांग लागली. देखून राजकी खतखते विधानसभेत पळोवपाक मेळ्ळे. सर, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा आनी सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटान हांव तुमकां सांगता ऑर्डर डेटेड 28 जानेवारी 2011 सिव्हिल अपील नंबर 1132/2011 ह्या दिसा सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्शन आसा की जे इनलिगल स्लम्स आसा ते इनलिगल स्लम्स जे कॉमन एरियन आसा ते डॅमोलिश करचे आनी जो जागो आसा तो रिस्टोर करचो. ही जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डर आमच्या जो चीफ सेक्रेटरी त्या टायमार चीफ सेक्रेटरी आसलो ताका धाडलेली आनी तेणेन रिप्लाय दिल्लो स्पीकर सर की हे जे कॉमन लँड आमचे जे आसा ते कोमुलदाद लँड म्हणून गोंयान जे कॉमन लँड आसा ते कोमुलदाद लँड म्हणून तेंच्यांनी रिप्लाय दिल्लो. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटाचे जे हें आसा तेन्ना तेणेन रिप्लायान सांगलेलें की जेन्ना आमकां कंप्लेन येता गव्हर्मेंटाक कितें कंप्लेन येता तेन्ना आमी तेजेर एक्शन घेतलें म्हणून आनी हे खाली करतले म्हणून आनी जो जागो आसा लँड आसा तो रिस्टोर करतले म्हणून. हो जो रिप्लाय आसा तो जुलय 2011 दिल्लो आसा. स्पीकर सर, हो हांव टेबल करपाक सोदतां. हो जो रिप्लाय आसा तो टेबल करपाक सोदतां. आनी तितून आनीक मेन्शन केल्लें तें म्हणजे गोंयान एक्झिस्टींग लॉज आसा त्या लॉजा प्रमाणे एक्शन घेवपाक शकता. स्पीकर सर, जी गोंयची सद्याची परिस्थिती जाल्ली आसा, आतां खूब जाण म्हाका उलोवपाक सोदता, खूब जाण सांगता आनी कितें कितें सांगता, जे वोट बँक पॉलिटिक्स जाल्लें आसा हेका लागून आयज खंय ना खंय ते उतुत्ता वयर सरता. म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, सद्याक गोंयची प्रेझेंट सिच्युएशन जो सगळी जी डिपार्टमेंट आसा आयज तांकां म्हाजी डिमांड आसा, हांव मागता सगळ्यां कडेन. मान्य सभासद एक मिनिट बसून घे. हे जे रेजोल्युशन जे आसा न्ही ते डिस्कशन जाता ताजेर जे आमी रुलींग दिता. डिस्कशन टेकिंग अनसेवरिंग ट्वीन फॉर कम एमंग द मायग्रंट एंड नॉन मायग्रंट आनी ज्या लोकां मदें तेड निर्माण करपाच्या संदर्भांतलो विशय जाता. आनी ह्या संदर्भांत म्हाका दिसता हायकोर्टान सुद्दां जे आसा न्ही वेगवेगळ्या वेळाचेर वेगवेगळी डिसिजनां दिल्लीं आसा. त्यामुळे हे
रेजोल्युशन हांगाच हांव डिजालाव करतां. सर तुवें तें कितें एडमीट केलें एडमीट करून शिरीपणालो स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती तुम्ही भायर सर तुवें एडमीट कितें केलें पयलें हायकोर्ट चड अरे इफ इट डज नॉट अलाउ देन व्हाय डिपॉझिट एडमिट As per rule, स्पीकर सर हाय एज पर रूल हांवें तें दिल्लें आसा की समाजामध्ये तेड निर्माण करपाक एक मिनिट विरोधी पक्ष नेते इलिगॅलिटी प्रमोट करता एक आयकून घेत हांगा ऐकून घे मातशें एक मिनिट तुवें पयलीं रुलींग घेवपाक इट शुड हॅव नॉट बीन एडमिटेड एज पर रूल रूल जाले बट इट शुड नॉट यू शुड नॉट हॅव बीन एडमिटेड इन द फर्स्ट ऐकून घ्या विरोधी पक्ष नेते बसून घ्या यू शुड नॉट बीन एडमिटेड बसून घ्या Speaker sir, एक लक्षात दवरा Speaker sir had given a ruling. म्हाका दिसता there is no discussion. स्पीकर सर हो इनजस्टीस आमच्या गोंयकारांचेर क्लियर कट इनजस्टीस गोंयकारांक जागे मेळना हांगा पळय सध्या आनी असो इनजस्टीस करता स्पीकर सर आम्ही डिजालाव केले एज पर रूल आसा आम्ही डिजालाव केले सर लेट इट गो ऑन वोटिंग स्पीकर सर वोटिंगाक वचून ठराव श्री युरिया लेमाव Yes. युरिया लेमाव Speaker sir, येस this या विशया संदर्भात हांवें एज पर रूल हांव म्हजें डिसिजन दिल्लें आसा Speaker sir, तें तुवें पयलें रिजॉल्व करपाक जाय आसलें. एक काडा भायर रावला कित्याक ताका धाड मरे येस ताका वचोनी एक तर जाग्यार वचून बस. महापौर रोहित मोजरातान सोपो घोटाळ्याची जाता तितले बेगीन चवकशी करची अशी मागणी नगरसेवक उदय मडकयकारान केला. सोपो आनी पे पार्किंगेची निविदा काडल्या फुडल्या 10 दिसां भितर सोपो आनी पे पार्किंगेचो विशय सुटावो जावपाक जाय अशें आदल्या नगरसेवकान सांगलें. कलेक्शनाचो आतां आमच्या CCPन टेंडर केल्लें आसा म्हणजे आउटसोर्स करपाक. टेंडर आतां डेट बीट जाली कोणे बीड केला कोणे कोणे बीड केला कांय खबर ना कळटलें. सोपो प्लस पे पार्किंग जो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपिल्लो तो एक टेंडर केल्लो आसा म्हणजे म्हाका दिसता ह्या 10-15 दिसान सोपोय फायनलायज जावंक जाय आनी पे पार्किंगेचो इशूय फायनलायज जावंक जाय. ते कमिशनरान पयलींच आपलें स्टेटमेंट केलां न्ही आपूण इन्क्वायरी करतलो म्हणून आतां तिची जबाबदारी तेणें इन्क्वायरी करूंक जाय. तेणें स्वता स्टेटमेंट केला आमी मागला मिटिंगेक की तेणें इमिजिएटली इन्क्वायरी करची सोप्याचे पयशे खंय गेले ते. आतां तेणें स्टेटमेंट दिल्लो आसा पब्लिकली की आपूण इन्क्वायरी करतलो. आतां आमची मिटींग आतां आमकां फुडल्या मिटिंगाक आमी कळटलें आमकां तेणें बाबा इन्क्वायरी स्टार्ट केल्या काय ना ती कितें केला तें. गोंयांत दूद उत्पादन देंवलां. फाटल्या कांय वर्सांचो नियाळ घेतल्यार गोंयचें दूद उत्पादन 50% देंवलां अशें विधान दोतोर आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी विधानसभेन केलां. गोवा डेअरी कडेन म्हयन्याक 38,000 लिटर दूद येता जाल्यार अमूला कडेन 14,000 लिटर दूद येता. गोंयांत म्हयन्याक दूद पुरवणी खातीर 1,80,000 लिटर दुधाची गरज आसा. ताका लागून दूद उत्पादन वाडोवपाची गरज आसा अशें दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी लक्षवेधी सुचोवणे वेळार सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलां. डेअरी फार्मिंगाचेर उलयतना म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब कडेन दुधाचे धंदे आमचे शेतकरी भाव करतात. आतां जर स्टॅटिस्टिक्स पळयलो जे 2012 जे आमी दूध जे आमी हें करताले प्रोडक्शन आज ते ऑलमोस्ट 50% कमी जाला. हांवें कित्याक स्टॅटिस्टिक्स सांगता इनफॅक्ट लास्ट एक म्हयन्याचो हांव पयलींचो स्टॅटिस्टिक काडलो डेअरी हातून आमचे गोवा डेअरीचे कलेक्शन असले 38,000 लिटर्स आणि सुमुलाचे असले 14,000 लिटर आणि आमचो खरो रिक्वायरमेंट आसा तो 1.8 to 1.9 लाख आसा. इतलो कमी जाला हेचोच अर्थ कितें की आमचे जे भाव आसात ते हे डेअरी फार्मिंग करपाक फुडें सरनात. फुडें कित्याक सरनात कोणाक धंदो करपाक नाका सगळ्यांक धंदो करपाक जाय तांकां इंट्रस्ट आसा तांकां जोडपाक जाय पूण तो फिजिबलच जायना तांकां. इट इज नॉट तांकां फिजिबल जायना आणि तांच्या खातीर सरकारान खूब स्किमी केले. आमचो मिनिस्टर आसा तो बी तांकां सपोर्ट करता. तांचो सगळ्यान व्हडलो इशू आसा तो तांकां ते इन्सेंटिव्स. आतां हो इन्सेंटिव्स 2012 तांकां 10 रुपया मेळटालो मागीर तो 12 रुपया केलो. हो इन्सेंटिव्स आज तांचे जे गायक जे खाण घालता ते 3 ते 4 पटींनी वाडला पण इन्सेंटिव्ह 3 ते 4 पटींनी वाडकूच ना. सो तांकां तो कॉस्ट बॅलन्स कसोच जायना कित्याक आज जर खिचे एके गायीक खर्च दिसाक 425 आसा आणि
ते दुधाचे तांकां गावता ऑन एन एवरेज एक गाय तुका एक 10 लिटर जर केली जाल्यार 300 रुपया आनी सपोर्ट प्रायस 12 रुपया म्हणजे 42 रुपीज तुका जाता म्हणजे तितल्याक मॅच जाता 1 रुपया सुद्दां तांकां मेळना पूण हो इन्सेंटीव टायमार मेळना हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलो मिनिस्टरान सांगलें आपूण 8 दिसांनी फायल क्लियर करता म्हाका कळना तांचो खंय इन्सेंट आतां पोरचीच गोश्ट सांगता पोरू तांकां सप्टेंबरान मेळलेलो ऑक्टोबराच्या नंतर तांकां अजून इन्सेंटीव मेळोंक ना आतां हो इन्सेंटीव मेळोंक ना मिनिस्टर म्हणटा आपूण 8 दिसांनी क्लियर करता आतां हो गोवा डेअरी कडेन रावता की आनी खंय रावता सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक आनी आमच्या मुख्यमंत्री की तातूंत लक्ष घालचो आनी तांकां इन्सेंटीव ते जे एक्चुअली जगता ते फक्त इन्सेंटीवचार जगता हल्लीच ह्या सरकारान एक नवी स्कीम काडला मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू स्कीम 13 जुलयाक काडला हल्ली आत्ताच म्हज्या कलिगान हांणी सांगला विजय बाबांनी सांगला आता हे स्किमीन तांच्यांनी इतले चेंजीस केल्यात हे स्कीम पळयशीत जाल्यार ते म्हाका शेतकरी म्हणटा आमकां ही स्किमीन कांयच करूंक जावचें ना सगळ्यात पयलीं कितें आसली पयलीं हे स्किमीन अशें आसलें तांकां जाय तो खंय वचून तेंच्यांनी आपणाक जाय तशी गाय हाडूं येता आतां हे स्किमीन कितें केलां तेंच्यांनी पक्षशाला.com म्हणून एक सॉफ्टवेअर केला आता हो जो कोणी सॉफ्टवेअर केला जे कोणी जे प्रोमोटर आसा हे कंपनीचे हांकां त्या गायीतल्या धंद्यातले कांय ना दे आर वेल वर्स विथ सॉफ्टवेअर मागीर ते कसो आसा ते ॲप केला तांकां त्या ॲपाचेर तेंच्यांनी गायचो फोटो पळोवपाचो आनी ती गाय हाडपाची आतां गायचो फोटो पळोवन कशी म्हणून गाय हाडटले फाल्यां ती गाय हाडली तांकां ती ह्या क्लायमेटाक मॅच जायना ती दूध दिना कशें जातलें सो तो तांकां फ्रिडम दिवपाचो सो ही एक चेंज करपाची दुसरें तेंच्यांनी कितें सांगलां जो शेतकरी हे स्किमीक एप्लाय करता ताका स्वताची जागा जाय सगळ्यात कडेन स्वताची जागा खंय आसतली फॉर्म 1 and 14 जाय केन्ना केन्ना जर म्हज्या आजाची म्हज्या एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीचें आजाचें नांव आसा आज आमी इतली फॅमिली वाडला म्हजें नांव सुद्दां थंय नासतलें मागीर त्या भुरग्यान कशें करपाचें आनी खूब लोकांनी आमच्या शेतकऱ्यांनी कितें केलां कोणाचे लिजार घेतला भाड्यार घेतला भाड्याची जागा घेतला आनी हे करता सो हो एक पॉयंट तांच्यांनी करपाक जाय 1 तारखेच्यान नुस्तेमारी सीझन अधिकृतपणान सुरू जावपाचे फाटभुंयेर वार्का दर्यावेळे पारंपारीक रांपोणकारांक लॉटरी लागली दर्यान केल्ले कडेन तांकां खंयचें नुस्तें मेळ्ळां रांपोणकार कितें म्हणटात पळोवया हो खासा रिपोर्ट एक तारखेच्यान नुस्तेमारी सीझन सुरू जावपाचे फाटभुंयेर 2 दीस पयलींच वार्का पारंपारीक रांपोणकारांक लॉटरी लागली बाणावलेचो दर्यो खवळिल्ल्यान तांणी वार्का दर्यांत होडी घाली आनी तांकां टनांनी सोलर प्रावन्स म्हळ्यारूच सुंगटां लागली 1-2 न्ही जाल्यार वट्ट 10 टन सोलर प्रावन्स रांपोणकार खोशी पाट सुद्दां पयले फावट आजी गेल्या न्हू फर्स्ट टायम आमगे गेल्या आज आनी सगळ्यांक थोडे थोडे जाल्यार सगळ्यांक मेळ्ळा 1 टन हाफ टन 1.5 टन म्हणना तुका आनी सगळे बाणाल म्हणनाका कोलवा म्हणनाका सगळे वारका बोलाय पाच्यो कित्याक तांकां थिंग भायर वचपाक मेळना ही वारका बाण लागल म्हणटाय तेका लागून येतो हिंगा वारका येयलाय आनी आर्किंगारांक पातायचे हिंग वारकेलाचे मेळना तेच जालां आतां आमकां रोखडा कितें सांग बाणाल बी रावपाक बरं लागला बरं स्टार्ट जालो स्टार्ट बरं जालो म्हणटा सीझन हो स्टार्टींग सीझन आजी गेले आनी सगळ्यो आजी बरो मेळ्ळा सगळ्यांक मेळ्ळा कोण पोतोन येयल ना हाली येयल ना आमी सदां वर्सां वर्स बाणाले वयताले आनी बाणाले वयर काडले पूण येवपा दर्या मातशें रफ आसा कारणान आमकां बारका येवपा पडले मातशें त्रास मातशें पडले आमकां हें घेवपाक म्हणून नुस्त्या सुमराचें मेळ्ळा आमकां वायट ना कितें लागला नुस्तें जातलें 85 किलो मायज आसतलें सोलार हय सोलार सुरवात बरी जाली सुरवात सद्या बरी आहा थोडी पळोवपाचें आमी आसा वार्का बिचार आनी गोंयकारां खातीर एक खोशयेची गजाल आसा जे म्हणल्यार आयज जे काल 2 दिसां साकून वत पडिल्ले त्या कारणान आज नुस्तेकार भाव बोटी तांणी आपल्यो पाती ज्यो पाती लोकल फिशरमॅन आसा तांणी दर्या घाल्यो आनीक सगळे बाणावले कोलवा जावं वार्का हे वार्का बिचार आयले कारण बाणावले बी दर्या मातसो रफ आसा आनी एक खोशयेची गजाल म्हणल्यार तांकां बंपर हे खेपेन सोलार प्रावन्स पडिल्ले आसात जवळ जवळ 10 टन सोलार प्रावन्स तांकां मेळिल्ले आसात सिजनाक एक बरो सुरवात जाल्ली आसा फिशरमॅना खातीर गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर शेनवारा सकाळी कणगूटच्या डॉल्फिन सरकाराकडेन रेंट कार आनी टॅक्सी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो ओव्हर स्पिडीन येवपी रेंट कारीन पयलीं डिवायडराक आनी उपरांत फुडल्यान येवपी टॅक्सीक नेटाचो धपको दिलो
सदांच गजबजलेल्या कळंगूटच्या डॉल्फिन सर्कला कडेन शेनवारा सकाळी रेंट कार आनी टॅक्सी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ओव्हर स्पिडींतले रेंट कारीन पयलीं डिवायडराक नेटान धपको दिलो आनी उपरांत 10 फावटी तरी पलटी घेत दुसरे वटेन येवपी टॅक्सीक वचून ही कार आदळ्ळी. ह्या अपघाताचो सगळो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरांत रिकॉर्ड जाला. आयज सकाळी 8 ते 8:30 वरांचेर रेंट कार पणजेच्यान सालिगांव येताली. त्या गाडयेचो स्पीड चड असल्या कारणान खंय तरी ड्रायव्हराचो ताबो जो आसा तो सुटल्या कारणान ती गाडी डिवायडराचेर हीट जाली आनी हीट जावन टर्टल जाली आनी ऑपोजीट जी येताली सालिगांव त्या गाडयेचेर हीट जावन ट्रॅफिक पुलाच्या बुताचेर बसली. जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो सिरियसली इंजर्ड आसा आनी GMCन एडमीट आसा. तेजे जे वांगडी आसा नियरबाय PSC ट्रिटमेंट तेंची चालू आसा आनी कलंगूट PI तशेंच कलंगूट पुलीस ह्या घटनेचेर तपास करीत आसा. गोंयचो सरकार घोटाळ्यांनी घुस्पला असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आमदार विरेश बोरकार हाणें केला. गोंयांत जमीन घोटाळो, गुवळी वखदांचो वेव्हार, TCP, फॉरेस्ट कायद्यान गुड्डिला सावन ह्या प्रकरणांनी तोंड वयर काडला. हे सगळे सरकाराच्या आशिर्वादीन चलता असो आरोप विरेशान केला. हजारांनी इनलिगलिटीज आसा, हजारांनी. आता ते काउंटलेस जाल्ले आसा. हांव नको कितले काउंट कितलो पयशांचो जो स्कॅम आसा हो इतले करोडांचो म्हाका खबर ना. काउंटलेस आसतलो. की कोण म्हणटा 25 करोड, 1000 करोड, 2000 करोड, 5000 करोड, 10000 करोड. एक तुमकां खबर आसा जाग्याचो व्हॅल्यू आयज कितें जाल्लो आसा तो. खंय एक कडेन 10000 स्क्वेअर मिटर, खंय 15000 स्क्वेअर मिटर, खंय 20000, खंय 30000, खंय 50000, खंय 1 लाख, खंय 1.5 लाख, खंय 2 लाख. हो व्हॅल्यू आयज गोंयच्या जाग्याचो जाल्लो आसा. आनी फुडें गोंयकार करतले तर कितें? खंयच्यान जागो येतलो, खंयच्यान पयशे हाडटले? 2-2 लाख एक स्क्वेअर मिटराक खंयच्यान हाडटले? म्हणजे चिंतपाक जाय. आनी हो जो BJP सरकार आसा हो त्रासान घालपाक उठलेलो आसा आनी गोंयकारां वांगडा मात्तूय ना. हो आयज तेंच्यांनी क्लियर कट प्रूव केल्लो आसा. ह्या विधानसभेन तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा की तेंकां गोंयकारांचेर मात्तूय पडलेलें ना. गोंयकारांचो जो आवाज घेवन जो मांडटा आनी हो आवाज आयज प्रत्येक गोंयकाराच्या कानांनी वयता, कानांनी पावता, सगळे पळयता की कितें चल्लां तें आनी ते कशें एक्सपोज जाता. ते दिसा ड्रग्साचेर केले, तेच्या पयलीं फॉरेस्टाचेर केले, तेच्या पयलीं TCPचेर केले. सगळे हेचेर तांकां जसो एक्सपोज केला. हावसिंग बोर्डाचो जागो, ज्या हावसिंग बोर्डाच्या जाग्याक लागून हे इनलिगलिटीज जाली तेजेर तोंड बंद दवरिल्लें. तो स्कॅम उलोवपाक पासून रेडी ना मिनिस्टर. आनी आयज तो मिनिस्टर तो हें घेवन रावला थंय धवळीकर. आपूण पॉयंट ऑफ ऑर्डर करून दाखयता. सो असले जे मिनिस्टर आसा तांकां जेन्ना स्कॅमां जाता तेन्ना दोळे बंद करता. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतली कशी इनलिगलिटी हे प्रमोट करता सरकारान रावन. कशी इनलिगलिटी फक्त आपणाच्या फायद्याक लागून वोट बंद पॉलिटिक्स जाल्ली आसा. जी पॉलिटिक्स आयज खंय ना खंय गोंयकारांक काबार करून उडयतली. मडगांव आनी फातोर्डा वाठारांत पार्किंगेची व्हडली समस्या उप्रासल्या. महामार्गा कुशीक लोक बेशिस्तपणान गाडयो पार्क करून दवरतात. ताका लागून येरादारीक त्रास जाता. येरादारी पुलीस हेल्मेट न घालप्यांक दंड दितात, मात कश्यो गाडयो पार्क करप्यांचेर कसलीच कारवाय करिनात अशें थळावे म्हणटात. ट्रॅफिक म्हणजे कशें जालां आज हे रिंग रोड जे केल्ले, ब्रॉड रिंग रोड, हे सरकारान केल्ले कित्याक लागून? फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक जावपाक लागून. पूण आज कशें जालां हातून लोकांची एक मिस्टेक येता. प्रत्येक मनीस हाडटा आनी गाडी सायडीक लायता आनी वता. अशेंय बी परिस्थिती आमी पळयतात. हांगा रेंट कार बसून हांगा खुबशे कारणान लायिल्ले आसता, बसी लायिल्ले आसता, पिकअपी लायिल्ले आसता. ही लोकांची जबाबदारी, इट्स अ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जे लोकांनी घेवपाक जाय की रिंग रोड जे आसा ते ट्रॅफिक फ्लोक लागूनच आसा. दुसरी गजाल आसा की आमचे ट्रॅफिक पुलीस, आज थोडे अशे ट्रॅफिक पुलीस अशें म्हणटा की तांकां तितलो स्टाफ ना म्हणून. पूण म्हाका तरी सगळ्याक स्टाफ दिसती पडटा. म्हाज्या हिसपान तांकां रेवन्यू जनरेट करपाक जाय जाल्यार हे जे गाडयो लायतात पळय वेगळे वेगळे कडेन ते पयली गजाल म्हणजे तांकां फायन मारपाक जाय. खंय तरी जेन्ना डिसिप्लीन हाडटा तेन्नाच तो कायदो लागू जाता न्ही, तेन्नाच लोक आयकतले. समज डिसिप्लिनूच ना जाल्यार फाल्यां लोक आयकतले कशे? लोकांक जर हेल्मेटाक लागून आनी कितें ते तालांव मारता ते बरें आसा, पूण हे येदे व्हडले हांगा जे कांड चालू आसा दीस इज कंप्लिटली रॉंग. दीस इज अगेन्स्ट द सोसायटी. आनी फाल्यां जर हांगा परिस्थिती अशी बसून जाता सिटीन गाडयो दोनी वटेच्यान लायतात, म्हणजे फाल्यां जर समज एम्बुलन्स पास जाता ना जाल्यार फाल्यां पुलिसाची गाडी वता, जर ना जाल्यार खंय उजो जर लागला, जर फायर ब्रिगेडाची गाडी जर वता, तांकां गाडी वचपाक जागो ना. प्रत्येक मनीस आपूण समज स्वार्थान जगपाक लागलो देन इट वील नॉट बी जस्टीस. आय थिंक लोकांनी रिस्पॉन्सिबल जावपाक, पुलिसांनी ट्रॅफिक पुलिसांनी रिस्पॉन्सिबल तितलेच दाखोवपाक जाय आनी दे शूड एक्ट ऑन दीस. ट्रॅफिकाचो जो पळय इश्यू जो पळय आसा बरो तेंप जाला हांव इश्यू घेवन मुखार वचत आसा. म्हणल्यार PIक ट्रॅफिक PI मडगांव सेलाक फोन मारता, DYSPक फोन मारता,
टावन आमचो फातोर्डा पुलीस स्टेशन थंय फोन मारता. तुमी हांगा जर पळयता जाल्यार तुमी पळोवंक शकता ते लायनीन कश्यो पळय गाडयो पिकअप आनी हे ते कशे लायल्यात पळय. आनी हो जो पळय इश्यू आसा आमी आतां हांव ह्या कॉलनीन पळय हांगा रावता. ह्या कॉलनींतल्यान जेन्ना पळय तूं भायर सरता तेन्ना हांगा जर गाडयो सकाळच्यो टायमाचेर अश्यो पार्क केल्ल्यो आसता जावं आतांय तूं गाडी पळोवंक शकता मुखार पळोवंक शकता. तुका तुजी गाडी जी पळय आसा ती रस्त्याचो ऑलमोस्ट अरावंड 60% भायर गेल्यारूच तुका मुखार ह्या सायडींतल्यान कितें जें पळय येता ट्रॅफिक तो तुका दिश्टी पडटा. तर हो जो तो रोड पळय जो मनोहरबाब पर्रीकार आसतना चीफ मिनिस्टर आसतना आनी विजय बाब सरदेसाय जेन्ना पळय मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हो रोड सिंगल रोड आशिल्लो तो डबल रोड केल्लो फॉर द ट्रॅफिक आनी फॉर द लोकल पीपल ओवर हियर. वी आर अ लोकल पर्सन ओवर हियर, वी आर द रेजिडेंट. हो आज परिस्थिती अशी जाल्या की जो पयलीं रोड आशिल्लो तो बरो आशिल्लो म्हणपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा. आज जर पळयत जाल्यार हो 50% न्ही 80% रोड इज कवर्ड बाय द ट्रॅफिक. दीस इज नॉट अ रोड वेर इन इट्स अ पार्किंग झोन. आयदर पुलीस शूड से इट इज अ पार्किंग प्लेस और अ ओपन स्पेस और अ मेन रोड हायवे और वॉट एवर. सांगपा म्हणल्यार हो जो पळय आसा हो दीस इज रिलेटेड टू अ हायवे रोड आनी हो हायवे रोड जाल्ले कारणान हांवें पयर पुलिसेक फोन मारलो अरे हायवेचेर रोड ट्रॅफिक कशें जालें. म्हाका ट्रॅफिक सेल सांगता आपल्या कडेन स्टाफ ना. तो सांगता तुका मडगांव फातोर्डा टावनाक फोन कर. टावन म्हणटा तें ट्रॅफिकाचें काम. आतां हें काम कोणालें? हें सदां उठून हाजे काडपाचें ताज्या हड्ड्यार मारपाचें ताणें काडपाचें हाज्या हड्ड्यार मारपाचें. आमी एज अ लोकल पर्सन आमी कोणा म्हऱ्यान वचपाचें. कोणें तरी हें सॉर्ट आवट करपाचें. कोणें तरी सॉर्ट आवट करपाचें. सदांच उठून हे झगडी घेवन भायर वचून आमकां हांगा लोकलांक प्रॉब्लेम करपाक हो आमकां आमी सहन करूंक शकना. दीस इज अ प्रॉब्लेमॅटीक सिच्युएशन. इट हॅज टू बी सॉर्टेड आवट. आय वूड रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटीज टू प्लीज एक्ट ऑन टू दिस. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.